पुराय गोयात न्ही पुराय देशात अशा पद्धतीची सरकारी प्राथमिक शाळा दुसरी ना हे सामकें काळ्या दगडावरची रेश आसा। हांव सागर जावडेकराक सांगता, तुका जर कोणी येवन पळय म्हणटा न्ही तेका तूं आतां सांग तूं येवन पळय म्हणून। ती म्हाजें खरोखरूच म्हणणें आसा। आमी फक्त फाटल्या 15 दिसांक 3 शाळा इनॉग्रेट केल्यो। एक स्वतंत्र सैनीक जगन्नाथराव जोशी सरकारी प्राथमिक शाळा हरवळे, ही शाळा ज्यांच्यांनी पळोवंक ना तेंच्यांनी वचून पळयात, हावजिंग बोर्डात आसा, सागरांनी वचून पळोवची। उद्घाटनाक तुका इन्विटेशन पावोंक नासलें, मुद्दामून पळोवची। दुसरी छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी प्राथमिक शाळा आनी हायस्कूल जे खुद्द बिचोले बाजारात आसा ते वचून पळोवचे। आनी तिसरी विठ्ठल रखुमाई शाळा विठ्ठलापूर साखळी ही पळोवची। माझे तर म्हणणें आहा की प्रायवेट कॉर्पोरेट लेवलाचेर जे स्कुलां चलयता म्हणजे ज्यांची फीस दर वर्साक 1.5 लाख ते 2 लाख रुपया आसता, मुद्दामून जर हांव म्हणजे स्पेसिफिकली सांगता, सनशायन स्कुलान जर कोणी आपल्या भुरग्याक घातला आसत तेजी फीस वर्साक 1.5 ते 2 लाख रुपया आसा। आमी अजून कोणी तेजें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवंक ना आसतलें, बट वचून पळयात, ताज्या पेक्षा बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचें आसा, हें हांव प्राउडली सांगता।